प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वा विसवोर वोड 1 ते 11 पर्यंत. Luke chapter 5 verses 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. उपरांत घडलें तें हें. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवती चेंचोन आसलो आनी तो जेनेसारेत तळ्याचे दोडेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तळ्याचे देगेर ताणें 2 होडी पडयलीं. खारवी दिवन रांपणी धुताले. तांतलें एक होडें सिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक थावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय थावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें सिमावांक सांगलें, खोल उदकान व्हडें भायर व्हर आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले, पूण आमकां कांयच सांपडो नासलां. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोवन घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की तांच्यो रांपड्यो पिंजूंक पावलेल्यो. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यान आसलेल्या बागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर दोनूय होडी भरलीं. ते पळयना फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडोन म्हणलें, म्हजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बरोबर आसलेले तितलेय पडलेली मासळी पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी सिमावाचे बागीदार आसले ते झेबेदावाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आनी जेजून सिमावांक म्हणलें, भिये नाका, हे फुडें तूं मनशांक दवरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें साडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन एक व्हडली मिलाक घडटा. पेद्रू, जुआंव, जाकोब, ताजो भाव आंद्रे व्हड्यार वचून आख्खी रातभर नुस्तें मारपाक गेल्ले. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां म्हणटा ते सकाळीं पावना फुडें तांकां कांय मेळोंक ना. आख्खी रातभर काम करून तांकां कसलेंच नुस्तें मेळोना. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार सकाळीं जेजू थंयसर त्या प्रायर आसलो. वजारांनी लोकांची एकठां जमा जाल्ली. आनी जेन्ना पेद्रू, जुआंव, जाकोब आनी ताजो भाव आंद्रे पोत्तून येतात, भाव भयणीनो, जेजू पेद्रू कितें म्हणटा, खोल उदकान ओडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. पूण हें म्हणचे आदीं भाव भयणीनो, जेजून पेद्रूक कितें सांगलेलें. जेजून पेद्रूक आपलें व्हडें मागलेलें, कित्याक जेजूक जाय आसलें देवाचें उतर परगट करपाक. वजारांनी लोक पडलेलो आनी पेद्रू ताजो भाव आंद्रेन दोगूय पूत झेबेदावाचे जाकोब आनी जुआंव ते आतां घरा वचोन न्हिदूंक पावंक सोदताले. थकलेले, कांयच धरूंक नासलें, उदास आसले. पूण त्या वेळार जेजू पेद्रूक म्हणटा, तुजें व्हडें दी म्हाका बसोंक जाय, म्हाका लोकांक शिकोवंक जाय. ज्या भाशेन इगोर्जेन एक पाद्री आपलो शेर्मांव दिता, ताका एक जागो जाय. इंग्लिशीन ताका म्हणटात पुलपीट. आनी भाव भयणीनो, पेद्रू जेजू बरोबर बसता, जेजू आपलो शिकोवन दिता. आनी शिकोवन दिल्या उपरांत तो आतां पेद्रूक म्हणटा, तुजें व्हडें भायर घाल, मातशें खोल घाल, कित्याक आनी तूं घालशी जाल्यार थंयसर रांपणी मार. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा, पेद्रूक, जुआंक, जाकोब आनी आंद्रेक इतलें नुस्तें मेळटात की ते आतां एकदम अजाप जातात. आनी त्या वेळार जेजू पेद्रूक सांगता,
तो म्हणटा, तुवें म्हजें उतर आयकलां म्हणून, तुवें म्हज्या उतरा प्रमाणें जें हांवें तुका सांगलें केलां म्हणून तुका आतां हें सगळी मिलाक फाव जाल्या. आनी भाव भयणीनो, तेजे उपरांत जेजू तांकां कितें सांगतात. तो म्हणटा, भियेनाकात, ह्या फुडें तूं मनशाक दवरतलोय. सिमांव पेद्रू, आंद्रे, जुआंव आनी जाकोब हे खारवी आसले. ते नुस्तें गोड धरताले. आनी त्या राती जेन्ना ते प्रायर येतात, जेजूक मेळटात, कांयच धरिनासतना ते देवाचें उतर आयकतात. आनी भाव भयणीनो, ते आतां जेजूचे शीश जातात. नुस्तें मारपाक बंद करतात आनी जेजू तांकां मनशांक गोड धरपाक, म्हणजे दुसऱ्या मनशांक आपले शीश करपाक तो तांकां विचून काडटा. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमकां कसली शिकवण मेळटा. पेद्रू थोकोन जेजूचें उतर आयकता आनी तो एके भाशेन खोशी नासलो. जेजू पेद्रू आनी ताचे दुसरे शीत एकदम उदास आसले. कांयच धरूंक नासलें. पूण ते जेजूचें उतर आयकतात आनी आपलें व्हडें दितात जेजूक बसपाक. ताजे उपरांत जेन्ना जेजू तांकां म्हणटात, खोल उदकांत घालात आनी रांपोण मारात, ते जाणो आसले दिसाच्या वेळार कोण नुस्तें मारिना, पूण जेजूचें उतर आयकतात. आनी जेन्ना देवाचें उतर आयकतात, ते जेजूचें उतर आयकतात, तांकां इतलें नुस्तें मेळटा, एक मिलाक फाव जाता. जें आख्खी रात ते करूंक पावोंक सोकोंक ना, तें आतां थोड्या वेळान तांकां इतलें नुस्तें मेळटा. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता, आमी ह्यो दोन वस्तू आमच्या मनांत दवरूंक जाय. एक तर आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय. जेजून तांकां उतर दिलें आनी त्या खारव्यांनी तें काम केलें आनी तांकां इतलें नुस्तें मेळ्ळें. आमी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून तें उतर दवरूंक जाय. कितले फावटी आमच्या जिवितांत सगळें बरें जायना, आमी उदास आसता, खोशी ना, आमी कितें तरी वायट जालां, तेन्ना आमी देवाची वाट सोदता, तेन्ना आमी मागणें बंद करता, तेन्ना आमचो संबंद देवाशी पयस दवरता. आयज पेद्रू आमकां शिकयता कशे भाशेन आमी आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर धरूंक जाय, जेजूच्या उतराचेर धरूंक जाय. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरून आमी तें उतर पाळटा, आमकां आमची मिलाक फावो जाता, आमकां पेकोणी मेळटा, सगळें देवाचें मेळटा. तर आयज पळोवन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करून ज्या भाशेन पेद्रून देवाचें उतर आयकलें, जेजूचें उतर आयकलें, आनी तो खारवी आसून जेजू जो प्रेगादूर आहलो तो शिकोवपाचो, तो खारवी नासलो, पूण ताचें उतर आयकलें आनी रांपोण मारली आनी इतलें नुस्तें मेळ्ळें. तेच भाशेन आयज आमी देवाचें उतर आयकुया आनी खेरीत भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणें चलून आमच्या जिवितांत एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक आयज सावन आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.